नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। ओला कॅबाक बंदी, मुख्यमंत्र्याचे अध्यक्षतेखाला आमदार आणि टॅक्सीवाल्यांची देखरेख समिती, रेंट कार बायकांचे रजिस्ट्रेशन बंद, टॅक्सीवाल्यांचो संप फाटी। विष्णूक राष्ट्रवादीची तिकेट जाय जाल्यार इंग्लिश माध्यम शाळांक अनुदान दिवपाच्या निर्णयाक ताणे तेको दिवचो पडटलो, राष्ट्रवादीची अट। विष्णू मुखार मोठो प्रश्न। मायनिंग सुरू जाल्यार ट्रक मशीना सुरू करूंक मायनिंगातल्या लोकांचे रिणाची जबाबदारी घेवंक सोदता सरकार, मुख्यमंत्र्यान घेतली बँकांची बसका, प्रस्ताव अर्थसंकल्पान। आल्दी गोवाचे भरतीच्या रेशेवेले बांदकाम बेकायदेशीर, हायकोर्टाचो निकाल, मात कारवाय कितें करची हाचेर दोन्ही न्यायाधीशांचे मतभेद। तेजपाल सडा जेलींतल्यान मोबायलाचेर दिल्लीतल्या पत्रकारांकडेन उलयतालो म्हूण जेलीचेर घाली धाड, मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे चिखले कार्यावळीन जाहीर वक्तव्य। आणि राज्य पातळीवेल्या एथलेटिक्स सर्तीन आरसीसी फातोर्डा वस्ताद, आरसीसी कांपाल उपवस्ताद, वासुदेव आणि तन्वी थारली बेस्ट एथलेट। खबरो विस्तारान। टॅक्सीवाल्यांचो संप मिटलो, ओला कॅबाक गोंयान एंट्री ना, रेंट कार बायकाचे रजिस्ट्रेशन बंद, बेकायदेशीर फॉरेनर टॅक्सीवाल्यांचेर नजर दवरूंक मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणाखाला आमदार आणि टॅक्सीवाल्यांची खासा समिती आणि 2 पीसीआर व्हॅन असो उपाय काढला। उत्तर आणि दक्षिण गोयचे टॅक्सीवाल्यांचे संघटनांची मुख्यमंत्री पर्रीकार आणि येरादारी संचालकाबरोबर बुधवारा सकाळी बसका झाली। टॅक्सीवाल्यांनी संप फाटी घेतलो तरी ते ओला कॅब व्यवहाराची चौकशी मागतात। फाटले 3 दीस जाले टॅक्सीवाल्यांनी गोयभर आंदोलन तापयल्ले। टॅक्सी धंद्यात ओला कॅब आणि फॉरेनर बेकायदेशीर घुसल्यात, तांकां बंद करचे म्हूण टॅक्सीवाले रस्त्यार देंविल्ले। ओला कॅब कोणाक धरून गोंयांत आयिल्ले आणि कोणाच्या आशिर्वादान ही टॅक्सी एजन्सी गोंयांत इतलो तेंप चलताली ताची जाप टॅक्सीवाल्यांनी बसकेत मुख्यमंत्र्याक विचारली। पॉइंट टू पॉइंट टॅक्सी रेट चार्टाचो मुद्दो बसकेत आयलो। सो वी विल असिस्ट देम गेटिंग द इन्शुरन्स and if there is any problem in that we will sort it out. Sit with education department as it is the new rule. Education rule says that up to 8 standard you cannot fail anyone. So they might have to be given a special crash course for 8 passing, and we will tell them within a month's time what to do. So there can be some 1 or 2 days sort of a program where they get admitted to a government school, and in 2 days we give them we issue them the certificate. Phone numbers will be given in the next 2 days to all the taxi drivers. If anybody is doing illegal business, that is any Russians or any national who are here on a tourist visa where they cannot do any business over here, if they are going to do any such business, they will be arrested, put behind bars, they will be deported. आम्ही डिमांडूय घातला चीफ मिनिस्टराकडे की ओला कॅब्सांक ब्लेसिंग कोणे दिले पळय ते, they were operating illegally, which chief minister said today yes they were operating illegally for 15 days. So आम्ही डिमांड घातला की कोणाचे ब्लेसिंग आले, somebody's blessing was there to start Ola cab. I don't know, we have told chief minister to investigate. They are demanding that all those excursions should be done by the tourist taxi owners and drivers and not by the buses, where this is mostly where the foreign tours are concerned. They सातूय दीस मागता, so we have to come out with a solution, point to point rate chart and also kilometer rate chart. पारंपरिक टॅक्सी धंद्यातले टॅक्सीवाले सोडून बेकायदेशीर टॅक्सी ऑपरेटर, फॉरेनर आणि रेंट कार बाईकवाल्यांच्यो नाडयो आवळटा म्हूण सांगून मुख्यमंत्री पर्रीकारान टॅक्सीवाल्यांचें आंदोलन थंड केला। रेट चार्ट थारावपाचें थारला। ही वेवस्था कशी आणि कितले तेंप चलता ताचेर टॅक्सीचे धंद्याचो फुडार थारपाचो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सांत आंद्रेचो बीजेपी आमदार विष्णू वाघाक राष्ट्रवादीची उत्तर गोयची लोकसभा तिकेट जाय जाल्यार ताणे इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांक अनुदान दिवपाच्या निर्णयाक तेको दिवचो पडटलो, अशी अट राष्ट्रवादी काँग्रेसीन घाल्या। राष्ट्रवादीच्या अटीक लागून विष्णू मुखार मोठो प्रस्न उपरासला।
माध्यम प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकार आड प्रचार करपी विष्णूक आता तिकेटी खातीर यू टर्न घेता काय कितें तें पळोवचें पडटलें. युनियनसली डिसिजन घेतले की उत्तर गोंयांत नीलकांत अलनकर विल बी द फ्रंट रनर एंड सलीम सईद इज द सेकंड नेम. तशेंच दक्षिण गोंयांत सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब जुसे फिलीप आनी बाब युरी आनमाव हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ ही चारय नांवां आमी शरद पवार साहेबाक धाडून दिल्या. सांत आंद्रेचो भाजपा आमदार विष्णू सुर्यावागान आमदारकीचो राजीनामो दिल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेस ताका उत्तर गोंय लोकसभा वेंचणुके खातीर तिकेट दिवपाक तयार आसा. मात त्या खातीर राष्ट्रवादीची एक अट आसा की हीज मॅटर विल बी ओनली डिसायड बाय द हायकमांड. नोबडी इन गोवा विल बी इन द पोजिशन तेजेर कितें तरी डिसिजन घेवपाक आमकां कोणाकूच हांगासर हक्क ना. विष्णू येयलो तो जेन्ना आमचे पक्ष येतलो तेन्ना तो आमची भुमिका मानतलो. हे खातीर आमकां दुबाव ना. तो जेन्ना जॉयन जातलो आमकां हेच जॉयन जाणा आसतलो की आमचो पार्टीचो प्रिंसिपल हो आसा. He has to follow that principle, your party principle. Definitely, no. Otherwise, he has to decide, no. How we can change a policy? It was this very policy that was existing also in Congress, a similar sort of situation. तो सोडून गेलो न्हू. तो जेन्ना परत येतलो तेन्ना तो भूमिका मानून येता अशें दिसतलें न्हू तें. माध्यम प्रश्नाचेर विष्णू सुर्यावागान भाजपा सरकाराचेर खर टिका केल्ल्यान सरकारान विष्णूचे अकादमीचे अध्यक्षपद आणि ईएससीचे उपाध्यक्षपद काढून घेतलां. आता लोकसभा वेंचणुके खातीर राष्ट्रवादीची तिकेट जाय जाल्यार विष्णूक माध्यम प्रश्नाचेरूय तडजोड करची पडटली अशें दिसता. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि देवेंद्र गांवकार. मायनिंग सुरू जालें जाल्यार ट्रक आनी मशिनां सुरू करपाक मायनिंगांतल्या लोकांची रिणाची जबाबदारी सरकार घेवंक सोदता. ते खातीर येवजणेचो विचार चल्ला. मुख्यमंत्री पर्रीकाराची बुधवारा बँका बरोबर मायनिंगांतले रिणांचेर बसका जाली. सुप्रीम कोर्टान मायनिंग बंदी फाटी घेतल्यार रोखडेच मायनिंग सुरू करूंक मेळचें म्हूण यत्न चल्ल्यात. बँको म्हयन्याभरान येवजण तयार करतल्यो. One of the options is to wait up to May so that there is a favorable government. I don't know whether they take that option or not, but there is a favorable government and then I can influence the central government's decision on this issue. And there is nothing wrong in it because even now when export is taking place, which is auction over, central government gets 30% revenue. म्हाका 10% मेळटा, तांकां 30% मेळटा. त्यामुळे some of this money they should give to the bank. That is what I am going to propose. And I hope, in fact I am very sure that central government will be a supporting government, friendly government, by which you can liquidate the liabilities in a peaceful manner. Like for example, waiving of the interest, waiving of part of the principal. In that case, government may step in to help the barge owners and machinery owners and truck owners to liquidate the balance component of the loan. They have agreed to work it out. So I expect it to come by next month, March end पर्यंत. बार्जवाले, ट्रकवाले आणि मशीनवाल्यांक तांचो काम धंदो परत चालू करपाक आदार जावचो म्हूण तांच्या रिणाची जबाबदारी सरकार घेवंक सोदता. We take the responsibility of financing the initial kickstart amount. म्हणजे जाचो ट्रक रस्त्यार येतलो पळय ताका सुरवातीक कितें जे पयशे जाय 50,000 25,000 ते आमी फिक्स करून we will guarantee it to you. We will guarantee it to the bank. Let bank finance it. If it will be deducted from the trips and paid to the bank. हे विशीं बँको 3 दिसां भितर तात्पुरतो प्रस्ताव तयार करतल्यो आणि सरकार नवे अर्थसंकल्पांत फावो त्यो गजाली करतलो म्हूण मुख्यमंत्र्याचो विचार चल्ला. फाटल्या वर्सा सरकारान मायनिंगांतल्या लोकांक पॅकेज दिल्ली. आतां मेरेन सरकारान पॅकेज म्हूण 29 कोटी वांटल्यात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.